मायमोगाचो योकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. कुडणेचे शेतकार ना तळ्यात ना मळ्यात. एके वाटेन सैम पिट्टा, दुसरे वाटेन रानवटी जनावरां शेतांचेर ताव मारतात. आता आस्त फकत कृषी खात्याची. दिवचल आयडीसी वाठारात परत चोरी, लघु उद्योजकांचेर ताण. पुलिशेत नोंद केली कागाळ. आजगाव शिवोलचे रस्ते वेंगेच पडटले जाग्यार. मातशे काडात पाशेस. दिलायला लोबोचो टिका करप्यांक उलो. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ना तळ्यात ना मळ्यात अशी कुडणेकारांची गत जाल्या. सैमात सांगात दिलो ना. रानटी जनावरां पिकांचेर ताव मारतात आणि सरकाराचो खंबीर सांगात मेळना अशे फाटभुंयेर सांखळी कुडणेचो शेतकार चिंतेस्त जाला. मार्गदर्शनाचे बाबतीत कृषी खाते कमी पडला. शेतकऱ्यांची भावना जाल्या. सांखळी मतदारसंघातल्या कुडणीच्या शेतकारांक अवकाळी पावसाक आणि रानटी जनावरांक पिकां खावपाक लागिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला. ह्या वर्सा सुमार 25 शेतकारांनी रोजां, ज्वारी, नाचणे, मुगाची लागवण केल्ली. पूण सगळे कश्ट उदकांत. आता एकूच उपाय उरला तो कृषी खात्यान लक्ष घालून शेतकरी राजाक ताजे राज्य परत सुपीक करून दिवपाचो. अंदू कितें जालें, पयलीं लायली तेन्ना खूब पावसूय पडलो आनी आमकां मोरांनी ती जाल्या उपरांत थोडी ल्हान आसतना सगळीं मोरांनी खावन हें केली. कंप्लीट मुनां सुद्दां येदी येदी जालीं. पूण परत आमी तांकां मातशें कितें शेण गोबर कितें सारें बिरें घालून ती आमी परत मातशी जाग्यार हाडली. तरी पूण ती तितकी जाली ना. पयलीं खाल्ल्या कारणान ती मोरांनी कंप्लीट खाल्लेली न्हू, त्या खातीर ती परत वयर सरोंक तांकां चान्स मेळोंक ना. पयलीं व्हरताले मार्केटान, पूण अंदू जर उत्पन्नूच ना जाल्यार आमी खंयची म्हणून व्हरतले मार्केटाक, अशें जालें. आमी हांगा येता वयता ते सुद्दां आमचे पयशे भरचे ना इतकी लुकसाण जाली आमकां अंदूच्या वर्साक. पावसानूय पयलीं लुकसाण केली, तेच्या पयलीं मागीर मोरांनी लुकसाण केली आनी आतां बारीक बारीक परत मातशें रुजलेलें तेन्ना परत किडींनी लुकसाण केली, किडीन खाल्ली थोडी. कुडणीच्या हेर शेतकारांचे उत्फर्के आयकात. की करुया आनी हांवें एकदां म्हटलें करुया म्हणून. त्या हिसपान आमी हांवें ओरी लायली. ओरी एक्चुली बऱ्यापैकी जाली. मागीर मूग लायलो, पूण मूग कितें जालो, एक्चुली मूग बरो फुल्ललो. म्हणजे एक 2-3 मनशां घातली सुद्दां जाल्यार ती 4-5 दिसांनी बेजार जावपाची मूग काडपाक. असो जालो, फुलोवन येयल्लो तो. पूण तो कितें जालो, ह्या पावसाक लागून सगळो पिड्यार जालो, वॉशआवट जालो. आनी आतां तुमी पळोवंक मेळटले शेंगो सामक्यो बऱ्यो मोठी शेंगो जाल्लेल्यो, बऱ्यो फुल्लेल्यो सुद्दां. मागीर चवथी उपरांत परत एकदां पावस पडलो, तितर हें जालो. आनी तेज्या पयलीं कितें जालें, आमकां अनुभव म्हणजे कसो येयलो. स्टार्टींग आमी जेन्ना हें घातलो, नाशणो घातलो, नाशणो घालिना फुडें एक 4 दिसांनी असो पावस पडलो की सगळो नाशणोच वॉशआवट जालो. जाय की कम्युनिकेट सारकें करपाक जाय, गायडन्स सारकें दिवपाक जाय, नाल्यार ते बेश्टेच हें करपाक जायना. हें ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक हें बी आहा, कित्याक हे अनुभव येयल्लेले आहा. हे लॉस आनी हें जाताच, ते धरपाक जायना. पूण एक जर 80% 60% सुद्दां जर मेळ्ळे तितरच आमी समाधान मानूंक जाय. आनी हे आमी म्हाजें हें आहा की आमी हे वर्साच्या वर्सा करतले आनी हेतूंत दुसरें आनीक सुद्दां कितें पीक घेवंक मेळटलें जाल्यार आमकां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हे आमचें जें पळोवन गायड करचें आनी आमकां तेंच्यांनी हें करचें. वार्षिक उत्पादन करता, पूण अंदू आमकां खूब लुकसाणांनी खावन हें केलें. आमकां तशी वर्सां सारकी पीक मेळोंक ना. सो आमकां कितें तरी हेजेर हेल्प करचो. गव्हर्मेंटान कितें तरी हें करचें तेजेर उपाय असो. पयल्या पावसान आमचे जे नाचण्याचे जे हें घातलेले बी घातलेले ते सगळे व्हांवून गेले, वॉशआवट जाले. परत आमी जिद्द सोडूंक ना. आमी परत एकदां आमी नाचण्याचे बी घातले आनी ते बी घालून आमचे ते आमी तरी आमकां ते बी आमचे सगळे तरी व्हांवून गेले. तरी आमकां थोडे जे उरले ते आमी हांगासर रोयले. पूण आमी लायल्या उपरांत पावस अजिबात थांबोंक ना. हे लायल्या उपरांत थोडो मातसो पावस कमी जावंक जाय आसलो, पूण पावस कमी जावंक ना. आनी आमी रोजां घातली. ती रोजां म्हणजे दया परब, मागीर आमचे चेतन मळीक हेंच्यांनी रोजां घातली. ती रोजां लायल्या उपरांत आमी म्हाका दिसता 5,000 सुमार आमी बी हाडलेली सगळ्यांनी. पूण तो जे हांगासर जे मोर मोठ्या प्रमाणात मोर आसा, हांगासर मोठ्या प्रमाणात हांगा सशे आसा. ते इतकी वर्सां हांगासर कोण कांयच करनासले न्हू, तांकां ते हांगासर एक खाद्य मेळ्ळें. आनी जे आमचे बारीक रोपटी आसली हेची रोजाची, ती रोजाची रोपटी सबंद तेणें खावन उडयली. तुमी आतां पळयल्यात की आतां काय थोडी हांगासर ती रोजां दिसता आमकां. पूण अशा पद्दतीन आमकां आमी कश्ट केले हांगासर. पूण कश्ट केलेले आमकां ह्या रानटी जनावरांन म्हण किंवा पावसाचे जर आमकां खूब त्रास जाले आमकां. परत आतां सुद्दां आमी जेन्ना कणसां जाली, आतां अशी पावस आमकां नाका आसलो, पूण आतां कंटिन्यू झो करून पावस पडटा आनी हे आमचे जे थोडे पीक आहा न्हू ते
तसे पयशे जाले हे पीक तशें इतके पुरे येवना, सगळे ते वॉशआउट जाल्लेले आसा. आणि गव्हर्मेंटा कडेन आमी आमची मागणी आसा की शेतकरी आमचे ते उमेदीन हांगासर आमी हे नाशना हांगासर केलो, पूण शेतकऱ्या खातीर बाबा सरकार म्हणटा की आमकां नुकसान भरपाई दितले म्हणटा. आमी आमचे जे बाकीचे आमचे शेतकरी आहा तेंच्यांनी एप्लिकेशन केला, एनिमल आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन तेंच्यांनी एप्लिकेशन केला की आमकां थोडे नुकसान भरपाई जाय, आमचे कश्ट आमचे फुकट वयतले ना ते. त्या खातीर आमकां आमच्या माननीय जे आमच्या मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां विनंती करता की अशा शेतकऱ्यांक खरें म्हणल्यार तुमी प्रोत्साहन करपा जाय. अशा शेतकऱ्यांक तुमी जे कश्ट करून तेजें नुकसान तांकां नुकसान भरपाई दिवपा जाय. आतां आमी बारीक पळयलें की आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हांगासर येता आणि फोटो मारून वयता, आमकां तेंच्यांनी गायडन्सूय केलें नो डावट, पूण ज्या पद्दतीन आमकां गोंयचे जे फार्मर आहा तांकां इन्स्पायरींग करपा जाय, तांकां बाकीचे टॅक्निकल सपोर्ट ते तरी म्हाका दिसता की अजून आमी ते अपुरे आसा. आमचो मुख्यमंत्री आमच्या मतदारसंघाचो आसा, तो आमकां हेल्प करतात, पूण तरी आसतना शेतकरी कसो आपल्या पांयार उबो रावपाचो, तो फक्त शेतकरी उरपाचो ना, तो शेतकरी हो एक बिझनेस म्हणजे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट घेवन तो बिझनेसमॅन जावपा जाय, अशा तरेन करपा जाय. आमच्या प्रायोगिक तत्वाचेर आमी शेती केल्ली आसा. फुडें आमकां हे मोठ्या प्रमाणात अंदू आमकां थोडे लॉसय जाला, पूण आमी आमचे हे सोडचे ना, आमचे जिद्द आनी आमचे चिकाडी सोडचे ना आमी. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि मुझैफ शेख. दिवचल आयडीसी वाठारात काल परत चोरी जाली. चोरयेच्या प्रकरणात लागून उद्योजकांक खर तोंड दिवचे पडटा. आयज आयडीसी धन्यांनी दिवचल पुलिशेंत कागाळ केली. आपली मालमत्ता सुरक्षीत करपा खातीर पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी दिवचल आयडीसी धन्यांनी केली. चोर दुकानांतलो माल आणि ल्हान ल्हान मशिनां चोरतात. लघु उद्योजकांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाता. फाटल्या 2-3 वर्सांत चोरयो वाडल्यात. ह्यो घडणुको जावच्यो न्हय हे खातीर पुलिसांनी पेट्रोलिंग वाडोवपाचें आश्वासन दिलां. खंय दिवचल उद्देगीक वसणुकेंत कितलींशींच दुकानां आसात. काल एक आमच्या एलएन टेक्नो म्हणून इंडस्ट्रीन एक चोरी जाल्या, सो तेची आमी कंप्लेंट दिवपाक गेल्ले पुलीस स्टेशनाचेर. सो आमकां साहेबान दिलां आश्वासन की तेंचे पेट्रोलिंग बीन टायमार जातलें, आनी आतां सुद्दां तेंचे चालू आहा, कॅमेरा बीन पळोवप चालू आहा. आनी ही कंप्लेंट घेवन आमी आयिल्ले. सो आमी जाली मिटींग, सगळे इंडस्ट्री ओनर आशिल्ले आमचे बरोबर, जे कितें कंप्लेंट करपाचें आसा तें आमी हें केलें. तेंच्यांनी सांगलां आमकां ते बरो आमकां सहयोग हें करता म्हणून, सपोर्ट करता, आनी तांचें पेट्रोलिंग बीन चालू आसतलें. अशें किती चोरी जाल्या आतां पर्यंत गेली 2-3 वर्सां जाल्यार एक 10-15 चोरी जाला. सो त्या फावटी जेन्ना चोरी जाता तेन्ना आमचे सगळे इंडस्ट्री ओनर आमी वांगडा कलेक्टिवली येता, अलॉंग विथ असोसिएशन कमिटी सगळे आसता. आयज आमी हांगा सगळे म्हणून मेळिल्ले, कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेटीन गेल्या 4-5 वर्सां भितर बारीक पूण चोऱ्यो कंटिन्यूअस जायत आसा. आनी ताजेर आमी पुलिसांक येवन कंप्लेंट करता, तेय आपले प्रयत्न करतात, पूण फॉर सम रिजन ते अजून कमी जावंक ना, डिटेक्ट जावंक ना, किंवा कोण तो कल्प्रेट बीन ते सापडना. सो म्हणून आमी उलोवपाक आयलो. सो PI सरान सांगलें आपूण गस्त आनी वाडयता म्हणटनी हरशीं तेंचे नायट पेट्रोलिंग चालू आसता. आमी आमच्या कॅमेराचेर बी पळयता ते कळटा तेंचे पुलीस विजीट करता म्हणून. पूण तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केला की आमी CCTV कॅमेरा म्हणजे एक प्रायम लोकेशनाचेर अश्यो लावच्यो, सो दॅट तांकांय ते आयडेंटिफाय करपाक कल्प्रेट कोण आसा ते मदत जातली म्हणून. आनी दुसरो एक आमी एक विशय तेंच्या कडेन उलयलो, तर आतां टेनंट व्हेरिफिकेशन किंवा पोलीस व्हेरिफिकेशन जे चालू आसा, सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केली की आमी आमच्या ह्या इंडस्ट्रीन म्हणल्यार 1000-1500 तरी वर्कर आसतले सगळे मेळून, सगळ्यांक एक धाडत बसलेले आमच्या कामाचेर असर जाता. सो तांकां रिक्वेस्ट केला की तुमी तुमचे टीम आमच्या IDCचो हॉल आसा तातूंत थंय तुमी धाडात एक दीस, आनी आमी आमचे लोक एकाच टायमार ते फटाफट करून मेळ्ळे. सो ह्या शेनवार आनी मागीर गरज पडटा अशें आनी वाडोवन तेंच्यांनी आपले टीम दिता म्हणल्यार सो आमच्या IDC हॉलान ते व्हेरिफिकेशन जातलें. मेजर कसले हेजे चोरी जाला इतके वर्स? मेजर जाता कितें आतां स्क्रॅप एंगल चॅनल बी पडले, बारीक कुडके आसा ते जातात. त्या बरोबर मशिनाचे इलेक्ट्रिकल केबल किंवा वेल्डिंग वायरिंग बीन ते कॉपर वायरिंग आसतात ते जातात. जशें आतां वेल्डिंग मशीन्स आसा ताजी केबल कॉपरची केबल आसा, ते बरें कॉस्टली आसा. आतां म्हाजे कडेन आमचे बस बॉडी बिल्डींग इंडस्ट्री आसा, खूब वर्सां पयलीं गजाली, पूण तातूंत बसीचे कॉपर केबलूच चोरून व्हेल्ले, जेची एकेका गाडयेच्या सेटाची किंमत कितल्या हजारांनी जाता. सो अशें 8-10 गाडयांचे काडून व्हेल्ले, हे बरेच वर्सांची पयली गजाल. तशेंच आतां आमचे आनीक मित्र आसा तांचे आयस्क्रीम फॅक्टरी आसा, तो ताज्या कंप्रेसराचे कॉपरची केबल आनी पायपूच कापून व्हेली, जे जवळ जवळ 1.5 लाखाक ताचो खर्च आयलो. हे 1-1.5 वर्सां भितरलीच गजाल आसा. सो अशें किमती वस्तू वता. तांचे कालचे चोरी जाल्या, तातूंत चोरान बाकीचें सामान केबल बी चोरले, त्या बरोबर कॅमेराय मोडून उडयले, आनी DVRय चोरून गेलो. सो एवरी टायम ना म्हणल्यार एक 20-25 हजाराचो फटको एक एवरेज प्रत्येकाक बसता. जेन्ना लोखंडाची इंडस्ट्री आसता तेन्ना आमचे स्क्रॅप थंयच उरता.
गॅस कटर उरता केबल उरता आमी जर ती केबल घेवपाक गेलो तर आमकां 450 ते 500 रुपये मिटरची केबल घेवची पडटा. ताका कितले आसा तो व्हरता कट करता भितरले कॉपर ताका जे मिळटा ते तेजो हेचे खावपाचें साधन जाता पण नुकसान आमकां जाता न्हू. नाही थंय स्ट्रीट लाईट्स बी आसा तुमच्या सगळे इंडस्ट्री आसा काय फायदो ना काय फायदो ना स्ट्रीट लाईट्स काय फायदो ना. आता पोलीस लोक पेट्रोलिंग करताना आमच्या इंडस्ट्रीज ओनरान बरेचशे कंप्लेंट केला की सोरो पिवन थंय बसता अमूक बसता गाडीचे लाईट येता दिसताना खंय तरी लिपून बसता मागीर ते गेला की येवन परत तेंचे चालू उरता. आता हे आम्ही पोलिसाक पण दोष दिवू शकना कित्याक ते कितें म्हणून कंट्रोल करतलो पण आमची पण रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की आमी तरी कितें करूं. आमी तरी प्रत्येक युनिट सिक्युरिटी दवरूं शकना. CCTV बसयलो आता पळयला न्हू CCTV बसयला CCTV फोडून उडयता कट करता हे करता कितें फायदो आसा CCTV बसून सुद्दां. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. शिवोले, आसगावा आणि देगे कुशिकच्या वाठारात उदकाचो उणाव आसा. विजेचोय प्रश्न सतायता. म्हाका ते बेस बरे खबर आसा. हे सगळे जाग्यार घालपाक रस्ते खंयचे पडटात. मातशे पाशियेस काडात, अच्छे दिन आएंगे. शिवोलचे आमदार डिलायलान आसगावकारांक थाकाय दिवपी आश्वासन दिला. आसगावचे रस्ते पिड्ड्यार आसा हे पुराय गोंयभर फामाद आसा. अंडरग्राउंड केबलिंग तशेंच उदकाच्या पायपलायनी खातीर हांगासरले रस्ते जे आसा खणून दवरिल्ले आणि ताच्या उपरांत ह्या रस्त्यांचे रिसर्फेसिंग न जाल्ल्या कारणान थळाव्यांक खुबशे त्रास सोंसचे पडटा. कितलेशेच म्हयने जाले अजून मेरेन हांगासरले रस्ते जे आसा पिड्ड्यार आसा. 2 व्हिलर म्हण 4 व्हिलर म्हण तशेंच व्हडल्यो गाडयो हांगासरल्यान यो वच करप्यांक तांकां खूबच त्रास जाता. एम्ब्युलन्स म्हण मागीर हांगासरली खुबशे जे लोक आसा बसीन ट्रॅव्हल करता आणि हांगासरल्यान खंयचीच बस जी आसा यो वच करिना आणि त्या खातीर तांकां खुबशे त्रास सोंसचे पडटा. अजून मेरेन हांगासरले जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम आसा ते अजुनूय चालू आसा. हे सगळे काम जाले उपरांत रस्त्याचे डांबरीकरण जातले अशें आमदाराचें म्हणणें आसा. सो लोकांची इतलीच मागणी आसा की वाठारांतले रस्ते जे आसा बेगीनच्या बेगीन रिसर्फेसिंग जावपाची गरज आसा. तशेंच ह्या रस्त्याचे आयज डांबरीकरण जावपाची गरज आसा. म्हाका जवळ जवळ 8 वर्सां जालीं नळाचो उदकाचो थेंब येना. पूण आमी मॅडमी कडेन डिमांड करून सारके मॅडमीक इलेक्शन जाल्या उपरांत तिका सांगून एक WRDचो तिणेन 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट उदकाक लागलो. जो आमचो फ्युचर बेनिफीट आहे एडिशनल सगळे आसगांव, अंजुना, शापोरा सगळे तितून ती पायपलायन घालता आसतना रस्ते पडचे पडले. PWD प्लस इलेक्ट्रिसिटीचो 33 केबलाचो हो आसा पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर तो आसगांवान नासलो तो आणि हे दोनूय रस्ते फुडल्या एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाचे पायपां घालपाक आणि एक इलेक्ट्रिसिटी 33 केबलाचे घालपाक आणि हो सब स्टेशन सुद्दां आज आमच्या बाद्यानूच येतलो. पूण हे सगळे करता आसतना रस्ते फोडले तेचेर कशें आहा रस्ते फोडल्यान ताबडतोब हॉट मिक्स केल्यार ताका सोल्युशन ते बसोंक जाय. माती घातली ते सगळे नेमून तेचेर एक पावस वचोंक जाय. सो आमी एज अ आसगांव आमी आसगांवचे लोक आमी पाशयेस काडले. आमकां मॅडमीन सांगले एश्युरन्स दिले की बाय एंड ऑफ डिसेंबर आमचे सगळे हॉट मिक्स प्लस आमकां उदीक हे येतले आणि आमी सगळ्या लोकांनी पाशयेस काडला. कोण पडला कोण कितें जालां ते सुद्दां पाशयेस काडला कारण आमकां परमनंट सोल्युशन जाय आसलें. उदकाचें परमनंट सोल्युशन प्लस आमकां लायटीचें प्लस रोड. आतां फाल्यां हॉट मिक्स रोड आमचे बाय एंड ऑफ 24 डिसेंबर 24 आमचे जाता. सो हितून आमी कोणाक ब्लेम करिना कारण दीस इज नेसेसिटी. इन्फ्रास्ट्रक्चर वो जायच कारण हेका फाटलीं 10 वर्सां पयलीं जर जाल्लो जाल्यार आयज आमकां हें टेन्शन नासलें. फाटल्या आमदारांनी कितें केलां कितें आमी कोणाक ब्लेम करिना. तेंच्या टायमार तेंच्यांनी कितें केलें आतां मॅडमीन परमनंट सोल्युशन जे आसगांवचे लोक आमचे आहे उदकाक सारके तिश्टावताले. उदीक नासलें थेंब येयनासलो हेचें परमनंट सोल्युशन आमकां टँकरांनी उदक सप्लाय करता PWD. सो आमकां नेसेसिटी आहा न्हू. सो आमकां पाशयेस काडून 2 म्हयने कितें जालां. मतदारसंघात 10 वर्सां आदी जे काम करपाक जाय असले ते आता करचे पडटा. मातशे पाशियेस काडात. शिवोली आसगावकारांक मेळटले बरे रस्ते, सुरळीत उदक आणि नॉन स्टॉप लाईट. डिलायलान उतर दिला. सोरो जंक्शन अप टू DMC थंयसर एक सायडीन अंडरग्राउंड केबलिंग गेल्लें आहा
आणि एक सायडीन गेल्ले हा आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंटाचो हे पायपलायन ते रस्ते केदे हा तुमकां खबर हा सो हे इन्फ्रास्ट्रक्चर येवपाची गरजूच आहा. ते जायना जाल्यार येता ते इलेक्शनाक आमी तुमच्या घरांनी येतली तेन्ना तुमी आमकां नो ओपन करून दाखयतली मॅडम उदकूच ना म्हणून आणि तुमच्यो फ्रिजो पासून चलचो ना एट द रेट ऑफ वॉट द कन्स्ट्रक्शन्स आर कमिंग अप इन आसागांव एंड इन एंटायर शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी सो हो इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकार तुमकां दिता एक सायडीन उदकाची पायपलायन गेल्या एक सायडीन अंडरग्राउंड केबलिंग केला आणि एक पावस तरी वसोंकूच जाय आसलो तो रस्तो बसपाक ना जाल्यार हॉटमिक्स केल्लो तेन्ना जाल्यार तो रस्तो पावसान बसता आसलो आणि तुमीच म्हणटा आसले क्रॅक येयल्यात म्हणून. सो हांव तुमकां सगळ्या आसगांवच्या लोकांक स्पेशली कोऑपरेट विथ अस टील फॉर सम टायम टील द हॉटमिक्स मशीन प्लांट ओपन्स. आमी आतां ते सगळे क्रॉस ड्रेन खूंय पिड्यार जाल्या तेंची काल पयरूच इन्स्पेक्शन घेतलां तुमी हाडले दिसता म्हाका आनी ते क्रॉस ड्रेन पयलीं करतली CM कडेन अपॉइंटमेंट फॉर फास्टर पासींग ऑफ दीस कित्याक सगळ्यांक त्रास जाता आमकां खबर आहा रस्ते ते एंड टू प्रोवायड बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज रोड्स water and electricity is my commitment to my people. पूण हे इन्फ्रास्ट्रक्चर घालिना जाल्यार आमी हुंय पायपलायन हुंय वयल्यान घालतली. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि वैष्णवी साळगांवकार. फाटल्या 5 वर्सां सावन साफा मस्जिद जंक्शना लागसार आशिल्लो यू टर्न रस्तो आणि रमलर्सांचो विशय घेऊन बरोच बोवाळ जालो. आता हायवेचे फुल स्विंग काम सुरू जाला पूण थंय बसयल्लो कॅमेरो चर्चेचो विशय जावन रावला. कॅमेरो बसयला कोणे असो प्रश्न उपरासला. ह्या कॅमेराक लागून फायन पडली जाल्यार थळावे उगी बसचे नात. काम बंद उडयतले तांणी थेट सरकाराक शिटकावणी दिल्या. साफा मस्जिद जंक्शनाक समस्यांनी रेवाडो घाला. आता हायवेचे काम सुरू जाला. प्रवाशांच्या साफा मस्जिद जंक्शना लागसार आशिल्लो यू टर्न जिवाक धोको निर्माण करता. थळाव्यांनी अंडरपास करात अशें मागिल्लें पूण साफा मस्जिद जंक्शना लागसारच्या बदला नागेशी जंक्शनार अंडरपास केलो. साफा मस्जिदी मुखार शहापूर हांगा CCTV बसयल्यात. तो दंड वा सुरक्षा हांचे कडेन संबंदीत आसा पूण हे विशीं कोणाकूच कांयच खबर ना. या कॅमेराक लागून फायन पडली जाल्यार रस्त्यार देवन काम बंद उडयतले. थळाव्यांनी सरकाराक शिटकायला. गेल्ले 5 वर्सां जो हांगा लोक रावतात आनी हांगा यो वच करतात तांकां खूब त्रास सहन करचे पडले. खुबश्यो अडचणी तेणी फेस केल्यात आनी तितूंतलो हांवूय एक आसा आनी हे सगळे शापुराचे जावं आमचे सगळे गांवचे लोक बाकीचे आसा तेवूय आसा. 2 टायमार आमी 500 लोक रस्त्यार येवन हांगा गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिल्ले की बाबा हांगसरल्या लोकांक कितले त्रास जाता आनी कितले लोक त्रासान आहा. जो अंडरपास हांगा येवपाचो आशिल्लो तो हांगा येवना. ते खातीर हांगा लोकांनी खूब कळी सोंसल्यो पूण तरी आसतना हांव लोकांचें व्हडपण म्हणटा की सरकाराक आयज पासून तेणी त्रास केले ना. शांततेन कितें करपाचें तें केलें पूण आयज एक अशें सिच्युएशन येयलां आमी सगळे डिपार्टमेंटा कडेन हे खातीर उलयल्ले की बाबा जो पर्यंत आमकां सारको परफेक्ट रोड मेळना तो पर्यंत आमकां अंडरस्टँड जावन हांगसरल्यान आमकां एक 2 व्हिलराक वाट दिवची आनी आमचे ज्यो लोकल्स हांगसरल्यान गाडयो यो वच करतात ते हांगा यू टर्न मारतात तांकां त्रास जावं जायना हें आमी सामकें स्ट्रिक्टली सांगलेलें. आनी आतां अवघे जेन्ना हायवेचें काम फूल स्विंग चालू आसा आनी येणारे 6 ते 7 म्हयन्यान आमकां अंडरपास फुडें प्रोवायड जातलो त्या टायमार हांगा जो हांगा कॅमेरा बसयला हो एक विशय जावन पडला. हो कॅमेरा कोणे बसयला हें कोणाकूच खबर ना. हे ज्युरिडिक्शन पडटा पंचायतीन. सेक्रेटरी कडेन हांव कोऑर्डिनेट जालो सेक्रेटरीन सांगला आमकां खबर ना. हांव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन कोऑर्डिनेट जालो ते म्हणटा आमी बसोना. हांवें फोनाचेर ट्रॅफिक सेल PI कडेन उलयलो ते म्हणटा आमकां खबर ना आमी बसोना. हांव फोंडा PI कडेन उलयलो ते म्हणटा आमी बसोना. हांव PWD डिपार्टमेंटा कडेन उलयलो कन्सर्न मनशा कडेन की हांव तेणी बसोना. विदावट परमिशन हो कॅमेरा बसयला. सो हो कॅमेरा आसा तो इलिगल आसा.
आणि जर खंयच्या डिपार्टमेंटान हो कॅमेरा बसयला जाल्यार स्टेट ऑफ गोवा डिपार्टमेंटाचे गोवा गव्हर्मेंटाचे थंय नोटिफिकेशन आसा की ते कॅमेरा सकट एक बोर्ड आसपाक जाय कन्सर्न डिपार्टमेंट खंयच्या डिपार्टमेंटान बसयला आणि तेजे थंय कितें तरी स्पेसिफिकेशन आसपाक जाय तो कित्या खातीर बसयला तो सो तुमी पळयला जातलें हांगा तेजेर कांयच ना अशे रितीन हे अंधाधुंदीचें काम करून हे लोकांक त्रास करपाक सोदता ही गव्हर्मेंट सामकीच म्हाका दिसता बारीक लोकांक सोदोवपा खातीर तयार जाल्या आमी हांगा सिग्नलाचो डिमांड केल्लो आमकां सिग्नल दिवना आमी हांगा ओपन रोड मागलो आमकां ओपन रोड दिवना आतां इतके लोकांनी पासेस काडल्या जर हांगा हे स्पॉटार आमकां घरा वचपाक जर 500,000 रुपये दिवन जर घरा वचपाक पडले जाल्यार हें गव्हर्मेंटाक म्हारग पडटलें काही वर्सां पयलीं आमी हांगा डिमांड केल्लो की आमकां हांगा सिग्नल घाल तेणी सांगलें सिग्नल सुटेबल ना गव्हर्मेंटा कडेन पयशे ना जाल्यार आमी सांगलेलें आमी दिता म्हणून तुमकां हांगा कॅमेरा बसोवपाक गव्हर्मेंटाक पयशे आसा आनी लोकांक त्रास जावचे न्ही म्हणून आमी जर सिग्नल मागलें जाल्यार तुमचे कडेन सिग्नल दिवपाक जावना हांवें सेक्रेटरीक इन्स्ट्रक्शन दिलां आमच्या बांदोडा पंचायतीचो की ही 3 लेटरां कर 4 लेटर कर फोंडा पुलीस ट्रॅफिक RTO ऑफिस आणि PWD विथीन 7 days हो तेणी कॅमेरा काडचो म्हणून नाल्यार हेजेर पंचायत एक्शन घेतली जे लोक 500 आणि 1000 लोकांनी हांगा प्रोटेस्ट केल्लो शांतते प्रमाणे ते 500 न्ही 5000 लोक घेवन हांगा रस्त्यार न्हिदतले आणि हो रोड बंद करतले आणि हे कामूय बंद करपाक आमकां तपासतात आसा आमी फक्त गव्हर्मेंटाक जावं कोणाक त्रास जावचे न्ही आणि लोकांकूय सुखसोयीचो रस्तो मेळचो म्हणून आयज पासून पेशंट काडलेले आसा जर आमच्या खंयच्याय लोकल्साक आमच्या गांवच्या लोकांक ह्या ज्युरिडिक्शनाच्या लोकांक जर 500 रुपये जावं 1000 रुपये दिवन जर हे कॅमेरा खातीर फायन पडली खंयच्या गव्हर्मेंटाची जाल्यार हांव सेटकोणी दिता गव्हर्मेंटाक हें कितें फुडें जातलें तेजी रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंट आसतलें आमी इतकी 5 वर्सां कळ काडली आमी सोंसल्या जर गव्हर्मेंट आनी 6 म्हयने कळ काडपाक शकना जाल्यार आमी जबाबदार ना आता हे कोणाक खबर ना हांगा हजारांनी लोक येतात पुरे चिरपुटे आणि शापूर हे जे लोक आसा ते सगळे हांगा येतले कारण इतले लोकांक इतले त्रास करता अननेसेसरी असे त्रास करनाका खूप त्रास जाले खूप सहन जाले आमी बाकीचे हायवेचेरय रस्ते पळयल्या पूण अशे सिच्युएशन गव्हर्मेंटाचे चुकीमुळे हो रस्तो असो जाल्लो आहा आणि हे डायव्हर्जन अशें दिवना हे चुकीमुळे जाल्ले आहा ती गव्हर्मेंटान आपली चूक मान्य करची आणि तो कॅमेरा हटोवचो इतलीच मागणी आहे आता कॅमेरा बसायला पाहिजे न्ही लोकांक फायन दितले आणि अननेसेसरी आणि अशे गरीब लोकांक फायन दिवं नाका खोट्याची शब्दाचीच्या तांकां फायन दिया अरे दोनपारच्या आमी भुरग्यांक पावपाक गेली पयर एकटी बायल रडटाली पैसे ना आमचे कडेन स्कुटर घेवन आयली ती भुरग्यांक पावपाक ताका पुलिसान हांगा फायन दिली ती म्हणटा आपल्याक कांय खबर ना अशें जर जालें कशें जातलें तुमी विचार करा प्रत्येकान विचार करचो हेल्मेट आसा सगळें आहा तिने असो टर्न मारचोच पडटा न्ही खंयच्यान वतली ती हांगा भितर रावपाचे लोक खूब लोक रावता हांगा तेंची सगळ्याची आमच्या मंत्र्यान तितून लक्ष घालचें आनी हो प्रश्न सोडोवचो इतलीच मागणी तुमची गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक मनीषा जाधव आणि मुजैफ शेख परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव नैऋत्य अरबी दर्याचेर चक्रीवादळाचो थळाव्या हवामानाचेर परिणाम जावपाक लागला नोव्हेंबराचे सुरवेग मेरेन कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो सकाळी धुके पडटले हवामानाच्या अदमासा प्रमाण सप्तकाचे निमणे कडेन गडगड जातलो वादळी वारो घोळटलो राज्यात कांय सुवातांनी पावस पडलो येता त्या सप्तकांत कांय कडेन पावसाक गडगड आणि विजेचोय सांगात मेळटलो प्रवाशांक सादूर रावपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला फुडल्या कांय दिसांत तापमानात बदल जातलो दर्या देगेवेले हवामान थीर उरतले हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना सप्तकाच्या शेवटाक पावसाची शक्यताय हवामान उरतले थीर मंगळारचे तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो